काणयेचें नांव म्हज्या बायलेचें काजार. बरयणार रिची पिरेर. सादर करता प्रितीन पिरेरा. काजार जावच्या आदीं हांव काजारा खातीर कितलो आशेतालों गी. आतां काजार जाल्या नंतर तितलोच कंटाळटां. काजारा आदली आशा, अत्रेग आनी कुतुहल पुरा पोरच्या शिरंदारीच्या पावसाक कोसलोन पडल्यांत. पूण हातूं म्हज्या बायलेची कसलीच सूख ना. सूख म्हजीच. आपल्या आवय बापायच्या घरा जेवन खावन सुखा संतोषान माणकुलें आसल्या ताका गळ्याक पिड्डूक बांदून वोण हाडली म्हजी व्हडली सूख. म्हजी सूख म्हणून हें बावडें म्हजें अर्दें आंगलें गांवार गाजयना. हांवें उठ म्हळ्यार उठता, बोस म्हळ्यार बसता. पूण केदोळ म्हणसर तिणें अशें बसकी काडन दीस काडचे. तिचे तावन एक दोन सोडल्यार दुसरो कसलोच म्हाका फायदो ना. अशें म्हणून म्हजे तावन तिका कसलो फायदो आसा तेंय तोंड सोंड सांगना. असल्या बायले लागीं हांवें दीस काडचें तरी कशें. आतां म्हाका खंत म्हज्या जिवाची वा कुडीच्या कुशालायाची न्ही. म्हाका खंत म्हज्या बायलेच्या बऱ्यापणाची. हांव आसता म्हणसर गाडी कशी मुखार ओडीत. हांव मेल्या उपरांत तिची गत. हांव मेल्या उपरांतली खंत म्हाका आतां जीव आसतनाच कित्याक आयली जाणात. हांवें म्हज्या बायलेक फकत म्हज्या भोगाची वस्त जावन वा मनोरंजनाचो खेळ जावन वा हांवें जल्मोवच्या भुरग्यांची आवय जावन हाडूंक ना. म्हज्या कुशीची बोर जावन, म्हज्या उर्बेचो स्पिरीत जावन, म्हजो मोग तिचेर समप्रमाणाचेर वचच्या खातीर काजारी भेस फळादीकपणी जोडच्या खातीर हाडलां. म्हजो एकलो इश्ट आसा. निजायकी म्हाका ताचो राग येता. घरच्या कामाक बरें चेडूं मेळना म्हणून तो काजार जाल्लो काय. काजारी बायल घोवाच्या सेवेकय जाता, घरच्या कामाकय जाता, जल्मोवच्या भुरग्यांची साकरी करूंकय जाता. ह्या सर्व कामाक दोगां तेगां आया जाय पडटीत. तांकां सांबाळ दिवंक आनी आटापूंक कितलो दुडू जाय पडात. आनी आजकाल कितलो सांबाळ दिता म्हळ्यारय घरकामाक चेडूं मेळटा खंय. थोडीं चेडवां आतां खूब शिकतात. फाल्यां सकाळीं तांकां घोवाच्या घरा धांवडावंक आसा. सैरीक येताना पयलो प्रस्ताप, चेडूं कितलें शिकलां, कितलें जोडता अशें विचारतात. आजकालचे पेंगटांत बोळ नातल्ले पाट बागानांतले थोडे न्हवरे. आदीं चेडवाची प्राय आनी चेड्याचो सांबाळ कितलो म्हणून कोणीय विचारिनातले. आतां चेडवाचो सांबाळ आनी चेड्याची प्राय कोणीय सांगनात. कित्या म्हळ्यार चेडवान जोडलें तितलें चेड्यान जोडटाना चेडो अर्दो मातारो जाता. ह्या वेळार ताची प्राय सांगल्यार मागीर ताका काजारय ना, बोजोय ना. आदले न्हवरे काजार जावन घर नंदन करचे खातीर व्हंकले काडटाले. आतांचे न्हवरे काजार जावन 2 दिसां भितर व्हंकलेक भायर कामाक जोड हाडूंक धाडटात. वसाना तर लोडटात, मागीर हे सोरो पिवन पडटात. जोडचें चेडूं जाय म्हणून लाळ गळोवच्या असल्या परदेशी चेड्यां खातीर पाप चेडवांची वडिलां तांकां इस्कॉल शिकयतात आनी खंयच्याय कामाची लायन शिकयतात. आपल्या दुवेक बरी सैरीक येवं दी म्हणल्या आंगालापान ताच्या भांगरा खातीर आनी फुडारा खातीर दीस रात घोळून आपली कूड म्हणली ती गाण्याक दिल्ल्या कोबा बरी चिवड करतात. आनी थोड्या चेडवांची वडिलां तांकां घर खात्याक धाडूंक भियेतात. ह्या कारणा खातीर थोडे घरवाले तांचे करना घरचें काम करयतात, मागीर आपलें खासगी कामय करयतात. पयलें
म्हाका चिक्कें पुरो जाला, पाय दांब म्हणून फरमायतात. मागीरचे मागीर भिरमोत चेडवां आपलो धनी म्हणल्या मोगान आनी गौरवान खंयच्या कामाकी तयार जातात. ह्याच कारणा खातीर आतां थोडीं वडिलां चेडवांक पोसूंक तांकां जाल्यार शीदा गल्फाक धाडटात. हांगा गांवांत पाड जावच्या बदलाक 7 दर्यो उतरोवन लोकांच्या दोळ्या भायर पाड जावन दीत. 2 वर्सां भितर ती जिवांत बरोवन भांगारान नेटोवन परमळान वमतोवन गांवाक देंवताना तांकां मोल बांदूंक आनी तांच्यो खबरो करूंक हांगाच्या बायलांक खंय बॅटरी आसा. आंब्यार तावन कुंब्यार उठचें म्हणचें हाकास. हांव तुमकां म्हज्या इश्टाचें हाणें बराप सांगतालों. तूं म्हजो इश्ट म्हणून की म्हाका खांटाळो येता. नाजाल्यार ताची गलीज बायोग्राफी लज नासता म्हजे मुखार पातलायता तो. 15 वर्सां भरल्या नंतर तो कितलीं काजार जाला म्हणलें ताका सल्याक ना खंय. पूण रेस्पेर मात्र एकच जालो खंय, तेंय घरच्या कामाक एक चेडूं जाय म्हणल्या मतलबा खातीर. आतां ताका घरची खंत ना खंय. सकाळीं उठून भायर सरचें, पोट भरचे खातीर इल्लें जोडचें, पोट भरल्या नंतर सांजेर काजार जावचें, मागीर सामा आसल्यार राती घरा येवन न्हिदचें. टायट जाल्यार न्हिदोंक मार्गा देगेली चरंडी जाता, आंगडी बागेली जाता. ताची बायल भिरमोत राती 12 वरां पर्यंत जेवी नासता राखून बसता. न्हवऱ्या सांगाता जेवंक बसल्यार 2 उंडयो शीत चड पोटाक वसात म्हणलें आंगालापान. पूण हांव काजारी भेसाचो नितळ उद्देश दवरून काजार जाल्लो जाल्ल्यानच म्हाका म्हज्या बायलेची भिरमोत. एका वेळा हांव मेलो तर म्हज्या बायलेची गत कितें म्हणलीच कळवळ्यांची कंत. विधो म्हणून तिका कोणी म्हाताऱ्याच्या वा बेबद्याच्या गळ्याक बांदतीत तर तिणें मागीर रडोवन रडोवन अर्दी फुलकोत्र संवसारांतच भोगाचें पडात. हांव जीव आसतना ती कशी सुखा संतोषान आसा तशी हांव मेल्या उपरांत तिचें आवक समता वरेक संतोषान तिणें आसाजें. तेन्ना मात्र म्हाका मेल्यारी माती लागात. हांव खंडीत जाणा की म्हज्या मरणा उपरांत ती विधव जावन उरात तर सूख संतोष म्हणलो तो तिका मोळबा वयली भुती जायत. तिचो सत्ती स्वभाव सादेपण ह्या संवसारांत तिका म्हारग पडत. ह्या खातीर चिंतून चिंतून हांव एका निमाण्या निर्धाराक पावलां. मात्र तो निर्धार आयकून तुमकां निजायकी उस्तुरे वेतले. हांव मोरच्या आदींच तिका एक सैरीक पळोवन दवरची अशें खंडीत केलें. हांव मेल्या उपरांत म्हज्या बायले लागीं लग्नांत एकवटसो दादलो आपुट्ट अंकवार आसाचें म्हणलें हट्ट बिलकूल ना. पूण तो म्हजे बरीच दयाळ, मोगाळ, कालत्या काळजाचो जावन आसूंक जाय. हांवें म्हज्या बायलेक येदोळ पळयल्ले परी ताणेंय मोगा मायपासान तिका चलोवंक जाय. एक काजारी विश्वासी घोव जावन म्हज्या मोगाळ बायले खातीर हांवें गरयेत जाल्लें महान काम हांव आतां करून आसां. संवसारांतले सर्व दादले आपल्या मरणा नंतर बायलेन सुखी आसाजे म्हूण पयशे जमयतात आनी इन्सूर करतात. पूण फकत पयश्या वरवीं संवसारार कोणेय सुखी जाल्ले बरी ना म्हणून तांच्या तकले कित्याक वचना तें म्हाका कळना. म्हज्या बायलेक दुसऱ्यापणाक दादलो सोदच्या प्रास चड कश्ट म्हाका दिसतात तिच्या दुसऱ्या काजाराक तिका कशें तयार करचें गी म्हूण. हांव म्हळ्यार ती जीव सोडटा. हांव जितकें हुशार ना तर तिस्स हुशार नातले बरी करता. हांव जितकें भुकेल्यार तिस्स भुकेल्ल्या बरी चड पडटा. हांवें कितेंय खंत उसारल्यार तूं भिये नाका हांव आसां म्हणटा. असल्या बायले खातीर जीव दिवया म्हूण म्हाका भोगता. पूण हांव मेल्या उपरांत तूं आनी एक काजार जा, तुका म्हजे परीस बरो चेडो सोदला म्हणून तिका सांगान तर तिका कशें भोगात तिस्स म्हाका भिरांत दिसता.
एके राती बायलेचो बरो मूड पळोवन तिका सांगून सोडलें. ती करून म्हाकाच पळोवंक पडली. उपरांत उमाळ्यांनी उशांत तोंड चेपोवन सुस्कारूंक लागली. रडल्यार तिक्कें तकली हाळू जाता खंय. हांवें तिका जाय तितलें रडोवंक सोडलें आनी हांव खाटयेच्या कुंट्याक अणकोन बसलों. थोड्या वेळान सट्ट करून उठोवन म्हाका वेंगोवन कुडक्या कुडक्या उतरांनी उसारी लागली. म्हजो उस्वास आसता म्हणसर मात्र तिणें वाचचें खंय. हांव मेल्या नंतर तिका दुसऱ्या काजाराचें सूख सोडूं ह्या आणव्या संवसारांत एक घडी वाचूंकी दूख दिसता खंय. म्हज्या मोरणाची कोबार आयिल्लीच ती तिचो जीव होगडायता खंय. आयकून हांव शिरी सुकलों. हांव तिचे खातीर उपरांत ही सुखाची योजना मांडून आसा आनी ती जीवघाताचें चिंतून आसा. पूण ह्या विशीं म्हाका कांय करूंक जायना. त्या वेळार हांव जीव आसल्यार न्हय कितेंय करचें. तितल्यार हांवें मोरचें चिंतना सोंड सोडली. कित्याक म्हळ्यार हांव आवक संपोवन मरतना म्हज्या बायलेन जीवघात करून तिचें आसल्ल्या आवकाचें वायर काट्ट करचें म्हाका सोंसना. वयल्यान देवान दिल्लें आवक देवानच विसारून वराचें सोण्ण आत्म होगडावंक मनशाक आडवारलां. निमाणें लायट पालवोवच्या आदीं ती म्हाका आनीक तेंकोन बसून म्हणाली, हांव तुका बिलकूल मरूंक सोडिना. हांवें आल्तारीक पळोवन हात जोडले आनी मनांतच म्हळें, म्हजे बायले प्रास एक दीस चड आवक म्हाका दी देवा. मागीर लायट पालवोवन सोडलो.